राज्यात चलयांचो लिंग दर वाढवपा खातीर आनी चली हे लग्नाच्या वेळार आवय बापायचेर वजे ही मानसिकता सोपोवपा खातीर बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान लाडली लक्ष्मी ही येवजण 2012 चालीक लायिल्ली। हे येवजणे खाला लग्न जातकच चलयेक 1 लाखाचे मानधन सरकारा कडल्यान मेळटा। नमस्कार, भांगरभूंयचे डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। लाडली लक्ष्मी ही येवजण सुरू जाले उपरांत आतां मेरेन 84,000 चलयांनी हे येवजणेचो लाव घेतलो। हे खातीर सरकारान 12 वर्सां 781 कोटी लाभार्थ्यांक दिल्या, जाल्यार 20,000 परस चड चलयांक हे येवजणेचे पैसे अजून मेरेन मेळपाचे आसात। तातूंतल्या 4,000 लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आसात, जाल्यार हेर 16,000 लाभार्थ्यांक निधी मंजूर जाला, पण तो तांच्या लग्ना उपरांतच तांकां मेळटलो अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान दिल्या। खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण वर्स 2012 ते डिसेंबर 2024 मेरेन 84,811 चलयांनी ह्या योजनेचो लाव घेतला। सरकारान हे खातीर चलयांक 781 कोटी इतले मानधन दिला। अंदू 2024 ते 25 2142 लाभार्थ्यांक 9.92 कोटी इतलो निधी मेळ्ळा, जाल्यार हे योजने खातीर 1,893 अर्ज दाखल जाले। ते भायर खात्या कडेन निधी खातीर 20,000 अर्ज प्रलंबित आसात। तातूंतले 4,311 लग्न जाल्ल्या बायलांचे, जाल्यार 16,662 अर्ज 18 वर्सां पिरायेच्या चलयांचे आसात। पयलीं हे योजनेचो लाव चली 18 वर्सां पिरायेची जाले उपरांत घेवपाक मेळटालो, पण सरकारान लग्नाची अट सक्तीची केली। जे 18 वर्सां पिरायेच्या चलयांचे 16,000 अर्ज प्रलंबित आसा तांचे 1 लाख रुपया बँक खात्यात FDच्या रुपात जमा जाल्या। लग्न जाले उपरांत तांकां 1 लाख कळंतरा सयत मेळटले। अर्थीक तरतूद उणी पडिल्ल्यान 4,311 अर्ज प्रलंबित उरल्यात आनी आमी ते निकालात काडटात। जसो आमकां निधी सरकार मंजूर करता ते प्रमाण आमी लाव दितात। ह्या अर्थीक वर्साचे पैसे सोंपले जाल्यार जे अर्ज आतां प्रलंबित उरल्या ते फुडल्या अर्थीक वर्सात सरकारी निधी आयले उपरांत मंजूर जातले। पयले येवप्याक पयले ह्या प्राधान्य क्रमान आमी हे अर्ज निकालात काडटले। जर अंदू अर्थीक वर्सा आमकां निधी आयलो जाल्यार फाटल्या अर्थीक वर्साचे प्रलंबित निधी आसा ते पयलीं मंजूर करतले अशें वरिष्ठ अधिकाऱ्यान सांगले। ही येवजण सुरू केल्ली तेन्ना चलयां खातीर पिराय मर्यादा 18 वर्सां आनी कुटुंब उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाख रुपया मेरेन आशिल्ली, पूण 2022 वर्सा हे येवजणेत दुरुस्ती करून उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपया मेरेन वाडयली। हो आसलो प्रतिनिधी समीप नार्वेकार हाचो खासा रिपोर्ट। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।